केरळचो राज्यपाल म्हूण आपली नियुक्ती जाल्ल्यान गोंयचो मुख्यमंत्री म्हूण आपल्या नांवाची चर्चा ही फकत एक अफवा आशिल्ल्याचें आतां स्पश्ट जालां अशें राजेंद्र आर्लेकरान सांगलें. केरळचो राज्यपाल म्हूण नियुक्त जाल्ल्या राजेंद्र आर्लेकार हांणी बुधवाराक गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांची राजभवनांत भेट घेतली. ते उपरांत राजेंद्र आर्लेकार उलयतालो. आज हांगासून केरळा वता. म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आनी केरळा वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आनी म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे, म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें. तांचे कडल्यान केरळची म्हायती ती घेवप आनी थंय वतलो. एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें. थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा. गोंयांत जशें ट्युरिजम डेवलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेवलप जाल्लें आसा. They are maintaining very good relationship. They are pukka gentlemen. He is studying things, and his commitment to constitution and following the democratic norms is a thing which everybody can appreciate. And I am sure that he will be a gift to Kerala, and he will extend justice to all, irrespective of any other consideration. Equal justice he will provide. That Rajbhavan, Goa Rajbhavan. So I am thankful to him. I told Kerala people also he will follow that. And as far as development of Goa and Kerala, of course, it is concerned. You see, similarities are there. Coconut trees you can see, old buildings you can see, the way in which people are expressing their opinions and dealings, see, very similar to Kerala.